बायलांचेर जावपी गुन्यांवांच्या प्रकरणांचे प्रमाण गोंयांत वाडपाक लागला. इतके आसूनय गोंय सरकारान गोंय बायल आयोगाचेर आयुक्त नेमूंक ना. जून म्हयन्या भितून जर बायल आनी भुरगीं खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन आयुक्त नेमलो ना जाल्यार आम आदमी पक्षाची महिला फांटो मंत्र्याच्या कार्यालया सामकार मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी प्रतिमा कुतिनोन दिला. जिखून आयले तांकां मॅन्डेट मेळ्ळी म्हणून तेणी सगळें हें केलें. तेणी मंत्रीपद देखून डिस्ट्रीब्यूट केलें. फंक्शन इतले व्हडले केले. नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आयलो. 5,59 lakhs कितें मोडले. इतले सगळे हल्लाबोल केलो आनी आमच्यो गोंयच्यो बायल्योच आनी चलयोच सेफ ना. वुमन कमिशनर अपॉयंट केल्ले ना. सो डोंट यू थिंक इट्स अ शेम. सो वी आर एक्सपेक्टिंग विश्वजीत राणे बाय दिस मंथ, by June, demand आमचो की he has to appoint a woman commissioner as soon as possible because there are so many pending cases. And I would like to tell Vishwajit Rane, if before 30th June, if he doesn't appoint a woman commissioner, because we have got many pending cases, जे बायलांनी व्हडले आदोगाद हायर करपाक जायना, पयशे ना, वुमन कमिशनर कित्याक आसता, कित्याक अपॉयंट केल्ले आसता आनी समज तांकां थंय जस्टीस मेळना आनी तांकां अपॉयंट जायना, ही लजेची गजाल. तर हांव विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदतां, 30th जुनाचे पयले समज 4 वीक, लॉट ऑफ टायम, 4 विकां भितर 30th जुना भितर तो करना जाल्यार ही शूड एक्सपेक्ट अ प्रोटेस्ट, अ मोर्चा इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम the up महिला विंग. Thank you.